एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो बॅकग्राऊंड पळोवन कळ्ळा आसतलें हांव खंय येयलां. हांव भायर येयलां. सदांच घरा व्हिडिओ स्टार्ट करता न्ही, तो म्हटलं आयज मातशें भायर वचून व्हिडिओ स्टार्ट करया म्हटलें. सो आयज हांव येयलां कला अकादमी. जस्ट ह्या सायडीन न्ही एक एक्झिबिशन येयलां आयज, इंडियन आर्टिशन बाजार म्हणून, आर्ट अँड क्राफ्ट. ओके, आणि हे सारकें आयका तुमी न्ही खूब कन्फ्युजन जातात. डेट केन्ना आसा, एक्झिबिशन केन्ना आसा, कितलीच आसा. सो तुमकां सांगता, आयज आसा 22 मार्च. तो आयज फर्स्ट डे आसा एक्झिबिशनाचे. तो लास्ट आसा 31. तो 9 डेज न्ही ते 9 डेज, ऑलमोस्ट 9 डेज. 9 डेज. तो 9 दीस आसा हें एक्झिबिशन. आयज फर्स्ट डे आसा. फाल्यां हांव हे व्हिडिओ घालतलें. ओके, हांगा आसा कला अकादमी. कला अकादमी जस्ट सायडीन हांगासर ते आर्ट अँड क्राफ्ट एक्झिबिशन आयला थंयसर. ओके, तो फर्स्ट डे आसा आयज आणि टायमींग आसा सकाळचे 10:30 ते रातचे 8:30 पर्यंत. ओके, सो आनी कितें आहा जालें इतलेंच. चला या एक्झिबिशन म्हटलें की म्हाका खूब बरें दिसता. बरें बरें सामान येता, बरें बरें कितें घेवं. हांव रावला मातयेचें आयदन येयल्या पुरो दिसनात. या दिसता म्हाका ना असं दिसता पळय. पळोवया आसल्यार पुरो. ओके, म्हाका आवडटा अशें एक्झिबिशन आमी येवपाक, म्हाका खूब आवडटा. आनी हे न्ही खूब दीस आसा, टील 9 डेज. ओके, सो 10 दिवस न्ही, 9 डेज, 10 डेज. 10 डेज. ओके, खूब दीस आहा. हांव फाल्यांच घालतलें हे व्हिडिओ. ओके, सो चला या. दर्या संघ तो दर्या संघ कला अकादमी. दर्या संघ. ओके, दाखयता तुमकां. ओके, चला. ओके, अशी भितरल्यान न्ही दर्या संघ. ओके, दर्या 80+ शॉपिंग स्टॉल आसा. एंट्री फ्री आसा, पार्किंग बी सगळें फ्री आसा. ओके, चला येताना पयशे मात घेवन या भरपूर शॉपिंग करपाक. ऋत्विकाक जॅम घालून येयला हांव. न्हीद म्हटलें ताका न्ही हाडपाचें. आनी वतान स्कुलातून आयला न्ही, मागीर तो मातसो टायर्ड जाता. म्हटल्यार तूं न्हीद, आमी वचून येता. न्हिदला तो. हांवें म्हटलें एका मातशें बेगिना वचून येवया. आनी आतां ते एग्जाम न्ही मंडेच्यान, ट्युजडेच्यान एग्जाम स्टार्ट. तो बोर्ड हांगासर न्ही बोर्ड मारला, तुमकां दाखयता हांवें पळयता. सो डेट आसा 22 मार्च टू 31. टायमींग दिला हांगासर 10:30 ते 8:30 पर्यंत. ओके, कला अकादमी दर्या संगम ग्राउंड. ओके, चला यो सायडीन गाडी येता. हे हेराक घालपाचें. तकले घालप ते. आनी हांगा सगळें येयला. इयरिंग्स बरें आसा. कोण असले बी इयरिंग घालता पळय तांकां बरें आहा. हे खूब आवडलें म्हाका. बरें दिसता न्ही. बरें दिसता. ऑफकोर्स. भाई कैसा है? 650 का है वो. 650. पण बरें आसा. कोणाक इयरिंग के साथ आएगा वो. हां, हेज्या वांगडा इयरिंग्स बी येता खंय. कोणाक असले बी आवडटा न्ही घेयात. 650 खंय. आनी हांगा खूब वरायटीज आहा. हे पळयात हांगा मल्टी कलर आसा. 300 का है इतना. हे खूब अशें. आनी असले इयरिंग बी कोणाक आवडटा बीन जाल्यार न्ही हांवें बरें आहा. हे झुमका खूब आहा पळय. झुमका न्ही, झुमका खूब आहा. इयरिंग्स खूब आहा. घे शिवनाथ एक काढून दाखयता म्हाका. आसूं घाल ना. केन्ना असं घालूंक ना आमी. आतां घालपाक न दिसता. पण कोणाक असले आवडटा बीन न्ही, तुम्ही हांगा घेवं शकता. ना कोणची तुजी चुडीदार खबर आहा पयलीं आमी पयले खबर हां, तेज्या वांगडा. ताजे बरें दिसतलें. ओके, चला फुडें सर. आणि हांगासर आसा चुडीदार सेट. चूड़ीदार साड़ीज. ओके, और स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से है? दुपट्टा 350 आता है. ओके, दुपट्टा 350 है. ओके, ये दुपट्टा है. वाह, ये दुपट्टा 350. ओपन करके दिखाओ. वो सब चूड़ीदार है. ओके, हां 350 म्हणटा तो. कशें? बरं आहा. चूड़ीदार स्टार्टिंग 1050. तो चूड़ीदार नी स्टार्टिंग प्राइस आसा 1050. 1050 थंयच्यान स्टार्ट आसा. साड़ी 950 स्टार्ट. और साड़ी कितना? 950 साड़ी स्टार्ट खंय. वो एक पूरा साड़ी.
वाव 950 starting. ये 950 विथ ब्लाउज ओके वाव One running, one contrast. वा बरे आहे Two नी blouse. ओके सब में से है क्या नहीं सब different है. सब डिफरेंट आहे This is कतान, मटका, कतान कतान मटकान मूंगा, मुंगा घीचा, रिचा टसर, तसर महेश्वरी, महेश्वरी all type साडी. मैंने साडीचे नाव आहे हा पळय डिफरंट डिफरंट पण म्हाका हो खूप आवडलो सॉफ्ट का भाई वही कर पाओ महेश्वरी, हे काय महेश्वरी महेश्वरी. महेश्वरी soft cotton. सॉफ्ट कॉटन हा ब्लाउज With blouse running. विथ ब्लाउज रनिंग ओके तर तू सांग ते घालपाक मी होय साडी घालपाक बरे सॉफ्ट आहे बरे सॉफ्ट हा कसं आहे 1500. 1500 1500. ओके कपडो न्ही बरो आसा सॉफ्ट आसा कपडो आनी हांगासर तुमकां न्ही वरायटी कलर मेळटले आपय आनी कपडो मात सॉफ्ट आसा And see all type sarees. आनी आपय हांगासर लावून दवरलेले आसा This side and this side. ओके वो भी सारी है येस Back side chudidar. चूड़ीदार सेट Yeah. On front running material. ये मटेरियल है ओके चूड़ीदार मटेरियल हाँ तुम्ही शिवू शकता ब्लाउज टॉप सब कुछ Kurtas, अच्छा anything. अच्छा नाही मेरे को वो थोड़ा म्हाका न्ही हे साडी खूप आवडले मेन म्हाका न्ही असले खूप आवडटा लाईट ये पल्लू है. ये पल्लू बॉडी है. ब्लाउज पे रनिंग. हाँ ब्लाउज पीस प्लेन ओके प्लेन जा और इसका प्राइस क्या है 1500. 1500 मैं दे दूंगा. Okay. अगर उनको ये नहीं चाहिए तो हाँ, और okay. different चाहिए, मैं कट करके दे दूंगा. तो हे जे साडी आहा पळय हेजे भितर ब्लाउज पीस आसा पण तुमकां एक्स्ट्रा आनी एक ब्लाउज पीस मेळटले अशें आसा इफ तुमकां ह्यो डिझायन आवडूंक ना सो हांगासर खूब वरायटी आसा तो तुमकां कट करून दितलो ओके सो हेजे भितर ब्लाउज पीस आसा हे तुमकां एक्स्ट्रा आनी मेळटले पण म्हाका हें खूब आवडलें हे साडी वांगडा न्ही हो ब्लाउज पीस न्ही एकदम बरें दिसतलें न्ही शुनार डिफरंट हय सो हांवें हांगा कितें कितें साडी बी घेतला पळय कितें शॉपिंग करतले पळय तुमकां घरा व्हरून दाखयता ओके सो जस्ट आमी एंटर करता पळय भितर फर्स्ट स्टॉल आसा साडीचे काउंटर नंबर 3. काउंटर नंबर 3 साडी इतले बरें आसा सांगू तुमकां खूब बरें आसा आनी सामके रेट इतले रिजनेबल सर हाय प्रायस ना ओके डिस्कावंट करतलो तो ओके तो पळय हा शॉप नंबर स्टॉल नंबर 3 हा आनी हो पळय 3 and 4 ओके या तुमी हांगासर बरें बरें साडीचें कलेक्शन आसा आनी मटेरियल सामकें सॉफ्ट बरें आसा सो हांवें घेतला हांगा 3 साडी घराच दाखयता तुमकां मम्मी एक घेतला हांवें आनी हांगासर आसा सगळे कुर्ता टॉप बीन हे पळयात तो व्हायट कलर आहा पळय तो घेतलेलो हांवें लास्ट इयर म्हणजे लास्ट इयर गेल्ले न्ही एक्झिबिशन हँडलूम हय सो हांगा सगळे तुमकां कुर्ता बी सगळे मेळटले आनी हे आसा स्टॉल नंबर 5 तो हांगासर सगळे न्ही कुर्ता टॉप बीन आसा भैया कुर्ता टॉप आहे ना कुर्ता सर कुर्ता टॉप बीन आसा हे पळया वयर आपका स्टार्टिंग प्राइस क्या है 950 वन प्राइस खंय हां 950 चा स्टार्ट ओके ओके सो 915 खंय 950 एकूच प्राइस तेंची हां वरायटी आहा टॉप कुर्ता टॉप्स आनी हे आसा तो हांगासर न्ही सगळे कुर्ता टॉप अगेन हे असले हां कुर्ता टॉप जे ट्रान्सपरंट आसता पळय तसले क्या बोलते इसको चिकन कारी हँडमेड हां चिकन कारी म्हणटाय का कोणाक असले आवडटा न्ही तुमी घेऊ शकता हांगासर प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है 750 हे स्टार्ट हा डिफरंट प्राइस आसा ओके खूब आसा हांगासर दुपट्टा ना हां पळय त्याचा दुपट्टा बीन आसा शाईन मारता पळय क्या बोलते इसको फुलकारी दुपट्टा थंयसर आसा ओके शॉर्ट कुर्ताय आसा लॉंग कुर्ताय आसा ओके सारीज आनी हांगा आसा सारीज सॉफ्ट न्ही सारीज खूब आसा हांगासर हय हांगाय बरें आहा पळय सारी खूब बरें आहा इसको क्या बोलते हैं सिल्क का है कश्मीरी सिल्क ये बरें आहा न्ही ओके और स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से 900 स्टार्टिंग प्राइस खंय हां सिल्काचे हो आसा 2800 डिस्काउंट बी तुमकां मेळटले ओके या तुमी काश्मीरी ते सिल्क काश्मीरी बरी दिसता न्ही तोय बरी दिसता ओके हांगासर आसा बेडशीट सो हांगासर आसा बेडशीट बीन आसा हाँ गुजरातचे ओके गुजरात बेडशीट और स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से आपका मैडम डबल महंगे 1000 रुपीज स्टार्टिंग डबल बरें थंय लावून दवरलेलें आसा बरें आहा
सो हांगासर परत आसा कुर्ता आनी हांगा डिफरंट आसा म्हणजे भितर एक टॉप आसा भायर जॅकेट टायप न्ही कसली गोळी विचार घे. भैया इसको क्या बोलते हैं सिंगल सिंगल वेअर सिंगल वेअर ओके सामकी डिफरंट येयला खूब बरी दिसता न्ही तसलें ना माडे घेता नाका शिवनाथ म्हणटा घेता खंय हे पळय हांगासर आसा पण बरो दिसता हे पळय बरें दिसता भितर एक कुर्ता कसो भायर ताका जॅकेट कशें म्हणजे भितर न्ही स्लीव आसा हो बरो आहा पळय व्हायट कलर भाई इसका प्रायस क्या है 1500 1500 आनी हांगासर पळयात कपडो चुडीदार सेट बीन आसा पॅन्ट बरा पडले. आनी हांगा आसा सगळें हें सुपारी बीन पान सुपारी पण तो कोण ना हांगासर याला सांग, चाय द्या. खूब हांगा पळय इमली बीन सगळें आसा हे पयलीं खाताले आमी इमली तो हांगासर परत हें आसा ज्वेलरी आनी हांगा साडी चुडीदार सेट सगळें आसा हे पळय सेम आमी थंय पयली पळय साडी सेम हांगाय बरें आहा पळय भैया क्या है कैसे कौन सा साड़ी है ये संबलपुरी का संबलपुरी सो हांगा संबलपुरी साडी तुमकां मेळटले ते पळय लावून दवरला और स्टार्टिंग प्राइस स्टार्टिंग आपको 1500 से लेके 25000 ओके 1500 से 25000 तक ओके संबलपुरी साडीज हाँ ये सब हैंडमेड है हँडमेड आहे हां हँडमेड आहा न्ही ताका लागून कॉटन प्योर सिल्क प्युअर कॉटन प्युअर सिल्क ओके बरें आनी हांगासर मॅनाक येयले हांगासर सगळे लेडीज आसलेले न्ही आतां हांगा मॅनाक येयला कुर्ता आसा कुर्ता लास्ट घेतले शिवतांनी रितिकान घेतलेले बरें रितिका असले घेतलेले आमी आनी अगेन सारीज न्ही सामके तुमकां सांगू हांव इतले सॉफ्ट सांगू सारीज बरें बरें येयला हे पळय कश्मीर का? वही, दिख रहा है, काश्मीरी कश्मीरी क्यों घूम रहा हाँ वो देख कर मालूम पड़ता है कश्मीर का है तो हांगा आसा काश्मीर सगळं साडी बीन आसा साडी कुर्ता टॉप सारी आएगा ये सब लाइट वेट सिल्क आएगा ये लाईट वेट वय शिव दे पळय हात लावून पळय इतले लाईट आसा हे है? ये क्या है? सारी सारी आएगा सारी ये? इतले लाईट तुमकां सांगू व्हिडिओ काड पळय सारी इतले लाईट आसा आनी कपडो सामको सॉफ्ट सामके इसका प्राइस क्या है 1600 बरें आहा घेता? घेतला न्ही पुरो कलर पळय हो एक आसा हांगा बहुत सारे वो सभी है आं हे सगळे पळय ओके समर के लिए अच्छा है विदाउट मेंटेन समराक बरें आहा हें समराक आं लायट वेट सामकें लायट वेट बेस्ट आं तो हें सगळें न्ही शिफॉन आं हे ना शिफॉन कप्तान शॉर्ट कुर्ती शॉर्ट कुर्ती ड्रेस मटेरियल ड्रेस मटेरियल बी आसा शॉल चाहिए शॉल भी मिलेगा हां ना ओके इसका बारे में सोचता हम लोग और हांगासर आसा कुर्ता बीन वही, हम वही, हे बरं न्ही कुर्ता पळय दर मातशें बे निकाल के देखू बरी दिसता न्ही बरा, क्या बरा. प्राइस आहे 450 400 450 म्हणटा तो लास्ट 400 बरं न्ही खूप Different. वरायटी आहा डिझायन कलर बिलर खूप आहा आणि कपडो न्ही बरो दाट आसा पळय खूप थिक आहा कपडो खूप थिक आहा बरो आहा सब प्योर कॉटन में प्युअर कॉटन आहे वय तू मालूम पडटा सो हांगासर सगळे बॅग्स बीन आहा पळय बरें शायन मारता बॅग आणि हे न्ही हे भितर दिया बी लावपाचे ओके ते पळय लाईट भी ऑन केल्याने बरी दिसता भाई इसमें क्या रखते हैं कैंडल कैंडल वगैरह पर्पल से इसमें अगरबत्ती अगरबत्ती वगैरह पेन स्टैंड लिपस्टिक स्टैंड धूप एंड Okay. पेपर वेट भी यूज कर सकते अच्छा अच्छा हैं खूप बरे बरे आएगा, इसमें स्मॉल कैंडल दिया लगा के रूम के अंदर ओके हांगा दाखयला पळय ओके बरी दिसता न्ही गुड ना बरें आहा बरी दिसता क्या है इसका रेट क्या है 400 600 750 400 600 750 बरें आहा म्हाका ते बरी दिसता न्ही लैंप आएगा लैम्प इसमें बल्ब यूज कर सकते हो ओके हाँ बेडरूम सेम अंदर ना बेडरूम में अच्छा बरी दिसतले बरी ब्राइट लानी ब्राइट फुल वॉल पे भी इसको तो यहाँ ऐसा 30 नंबर ना स्टॉल नंबर आपका
30 30 हां बरें बरें सांगा आनी बॅग्स बीन बरें आहा शुगर केन भेटेल हे शुगर केन का शुगर केनचे खंय शुगर केन 5 वाव पळय आतां हे पळयात इसका प्राइस क्या है 1800 वॉशेबल है 1800 हां बरें आहा हांगासर बरें आहा दिसता न्ही कितना प्राइस कितना 1800 बरें आहा आनी कलर आहा पळय व्हाईट आणि हो एक दिसता न्ही या सो डिफरंट संडे हे न्ही हे बेडशीट आहा बेडशीट अशी आहा न्ही बेडशीट चादरां मागीर तुका सारीज चुडीदार हेंच तुका मेळटलें पळय सारीज बीन कुर्ता टॉप्स हां एक कुर्ती न्ही सारी बोल के इसे दिखाने का सॉफ्ट सारकें मटेरियल बरें आहा सॉफ्ट आहा तो उदूर आमी साडी पयल्ले पळय ते साडी पयल्ले आमी ओपन है आणि हे आसा कुर्ता सॉफ्ट आहा ओके कश्मीर का है काश्मीरी टाइप और इसका प्राइस क्या है 700 ओके ऑलरेडी है और बरे शिवला यांच्यानी रेडीमेड सो हे तुमकां आतां पळोवंक मेळना निशनाथ पयलींचे सो हांगा हे बी आसा पळय दिया लावपाक बेस्ट हांव गणपती आनी हांगा सायज आहा गाय आनी वासराचे व्हडले व्हडले लास्ट आतां व्हडलो आहा न्ही बरी दिसता कितें तें शंख आवय खूब हेवी आसतले गड्डर ब्रास काय वय तो हे बरी दिसता हांगा दिया बीन लावपाक न्ही गणपती बरो आहा बरें येयला बरें आहा सो हांगासर इयरींग बी आसा हे पळयात म्हाका हें खूब आवडलें तकलेन घालपाक पान कशें न्ही खूब आसा हांगासर दाखयता यो वाव हें बरें आहा पळय वाव हें खूब आवडलें वाव हें बरी दिसता शुनार खूब बरी दिसता हें साडये वांगडा बीन हय लक्ष्मी आहा भितर आम्ही साडी घेतला पळय ताजे बरे दिसतले हय पळय घालता खंय आमी हें घेवं हें बेंगला बरी दिसता पळय पण तुमकां दिसता हांगा सादें पण ते शायन मारता न्ही शुनार बरे दिसतले स्टोन 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 ते आनी हांगा सगळें वुडनचें हें आसा पळयात बाऊल फणी बीन आहा वुडन सो हांगा प्रायस बरयला हांगासर 250 भितर आसा 1 2 3 4 5 6 आहा 250 आनी हेका 200 आनी हें आसा 200 बरें तेणी प्रायस बरोवन दवरला आनी हें सोप बीन दवरपाक पळय बरें केलां न्ही ना सोप दवरपाक आनी हें पळय शेल हें 1200 आनी हो आसा फूल सेट हँड वॉश ते आनी टिश्यू पेपर आनी सोप फूल सेल तो तेच ते सेट तो आनी हांगासर न्ही सगळे भुरग्यांचे आसा कपडे फ्रॉक बीन चेडवांक वामे बरी दिसता न्ही ट्रांसफर करने आप बस तो टांगते रहो पैसा आराम का आराम हमारे पास पैसा वो अगर घर ऊपर आओगे तो सामान आणि हांगा आसा कर्टन आनी ताजे प्रायस आसा 850 कर्टन बरें आहा न्ही
आणि हांगासर पळयात हें लास्ट टायम घेतलेलें हांवें असलो घेतला हांवें लास्ट टायम. बाय काय प्रायस काय 650 आं 650 आसा आणि खूब वरायटी चॉयस आहा. हे पळयात 750 लेदर. नाका नाका सो हांगासर पळय बरें आसा बुक्स आसा बुक्स घे धर बुक्स हे आं आनी हांगासर भायल्यान ताका बरे कपडे हे केला. इज प्रायस काय 150 आनी सायज आसा हे पळय हांगासर आहा कपडो सारको पेपर समथींग डिफरंट. म्हाका इतलें एक्झिबिशन भावला हांव असलें हांवें केन्ना पळोवंक ना. फर्स्ट टायम पळयलां हांवें आनी बरें आयडिया बरें आसा. आनी तुमकां हांगा सायज आसा हे पळयात हो एक सायज धाकटो सायज मागीर हो एक तुमी कितें नोट बीट तुमी बरोवंक शकता हांगासर. बरें आहा ये कुछ नया है. अच्छा सो हांगा आसा वुडन ट्रे. तो ये आसा केक स्टैंड. सॉरी हाँ इसका प्राइस क्या है 1450 और ये हाइट में 17 है. ये 1450 1450 और ये सेम है दोनों. दोनों सेम. जो सर हाइट height में कम है. एक हाइट ज़्यादा है. ओके. 17 है. पे कॉर्नर स्टैंड. सो हे आमी घेतलेलें न्ही एक्झिबिशनान चिप्स बीन सगळें आहा. एक दिल तर आमकां खावपाक. थँक्यू. खूब हांगा बीटरूट हें तुजें कितें तें रागीचे आसा. रागी का है ना और ये ओनियन का मेथी रेड चिली ग्रीन चिली ज्वारी अजवाइन सॉरी गार्लिक ऑनियन. खूब वरायटी आसा फ्लेवर. खंयचे जाता ते तुमी घेयात. आमगेर आहा लास्ट टायम हाडलेले एक थायलंडासून. सो हांगा आसा बँगल्स आणि हांगा आसा राजस्थानी नमकीन हे पळय. हे न्ही लास्ट टायम घेतलेलें हांवें. हे आहा पळय चोकोस टायप हे पण हे जे रागी काय ना रागीचे हे नमकीन भितर हें आसता भितर नीस हें आसता स्वीट स्वीट अंदर लास्ट टायम घेतलेलें हांवें ऋतिका. ओके. चड खायना तो. सो हे स्टॉल नंबर आसा 71 आं 71. खूब वरायटी हांगा हें आहा नमकीन आसा. घेता तूं. सो ऋतिका घेतलें तो खातलो. चड खायना तो पण टिफिनान बी ताका दिवपाक बरें पडटा. सो हांगासर लॅम्प बीन ते लॅम्प बीन सगळें आसा पळय. सो हांगासर आसा बॅग्स. तो हांगासर पळय मॅट आसा. हें आमगेर आहा तुमी पयला आसतलेत घेतलेलें हांवें. बरें आसा बरें येता. ये क्या है हैंडलूम साड़ी से मैडम. हैंडलूम साडीज. हाँ मैडम. सेम कपड़ा बड़ा आसा आएगा मैडम. और बड़ी सनी. इसका प्राइस क्या है 3500 मैडम. 3500. प्योर बैम्बू से. बरो आसा कपडो सामको सॉफ्ट आनी हँड वॉश हाँ वॉशेबल. वॉशेबल. मेंटेनेंस जीरो रहेगा मैडम. 50 डिग्री और 60 डिग्री हॉट मेट के लिए मेंटेनेंस जीरो रहेगा. कितें सांगू तुमकां कपडो इतलो सॉफ्ट आसा आनी बरें आहा. असले कपडे साडी बी न्ही आंगार न्ही बरें बसता. जे सॉफ्ट साडी बी आसता पळय आंगार न्ही बरें बसता. आनी वॉशेबल मैडम. वय ना वय अच्छा और भी डिफरेंट है. वही बरो करो मैडम. वही बरो आपण चुनाव से लेकर चुनाव से लेकर मैडम. लाइट वेट रहेगा मैडम. वेट लेस मेंटेनेंस जीरो रहेगा मैडम. इसका ये वाला 3200. 3200. आप पसंद करो मैडम. पूरा डिटेल में रहेगा. आणि हांगासर न्ही हें आसा नायटी आसा हांगासर बरें आसा. प्राइस क्या है स्टार्टिंग से
450 स्टार्टिंग है 450 स्टार्टिंग 650 तक नाइट 650 तक आहे बरें हांगा नायटी हां आनी हांगा आसा ओडिशा पिकल आचार हांगा एक तोंडा उदी सुट्टा Mango, chili, lemon, हे गार्लीक खंय green हे चिली ग्रीन चिली एक्चुअली बरें केलां असं धांपोवन दवरलां ते एक बरें आसा pickle also. हे स्वीट पिकल तोंडा उदी सुटले वासानूच हे पळय कितले मोठे चिली चिली तो सो हांगासर मँगोचे खूब वरायटी पिकल आसा हे पळय हे मँगो हांगासरूय आहा तोंडा उदी सुटले आनी पळयना हांव आनी हांगासर बॅग आहा पळय बरें न्ही हेजी जिन्स टायप न्ही कपडो तो जालें आमच्या शॉपिंग करून लुटलें कांयच काय ना बरें हा साडी बिडी तुमकां घेवंक जाय न्ही साडी आसूं कुर्ता टॉप बीन आसूं तुमकां घेवंक जाय न्ही प्लीज तुमी येयात आं ओके आनी तशें कांय ना हांगासर हांव चिंतलेलें मातयेचें आयदनां बी आसतलें म्हणून कांय नासलेलें ओके बरें आसा येया तुमी हांगासर ओके साडी बिडी बरें आसा ओके सो चला या न्ही घरा चला सो पावली आमी घरा मम्मीन आयज कितें केलां सो आयज न्ही आमी जेन्ना केन्ना भायर वयता न्ही चाय बीन पिवन येता आयज मम्मीन सांगलें काय चाय बीन पिनाका म्हणून आपूण कितें करता हांव पावली दाखयता राव वर्क इन प्रोग्रेस कितें रे तूं हेका नुडल्स जाय खंय हो पळय सो मम्मीन केला आयज ब्रेड पकोडा हे पळयात आई सगळें हाय म्हण तूं आईक साडी हाडला हांवें हे पळय ब्रेड कट करून दवरला आनी हांगा घेतला बेसन कांदे कोथंबीर घालून डीप करपाचे आनी फ्राय करपाचे बरें जाता ओके दवरला हांगासर यो खा यो मागीर तुमकां दाखयता हांव थंयच्यान कितें हाडलें तें पळय बरें गरम गरम खावप तें सॉस घालून आयकता यो बी ना यो सो ब्रेड पकोडा खाता न्ही एक 4 नांव घेता आयज हांव ओके सो हांगासर न्ही एक आसा ग्रेसिया डिसोजा ती न्ही म्हजे सगळे जे पयलींचे म्हाजे विडियोज बीन आहा पळय सगळे म्हाजे विडियोज पळयता आनी सदांच आतां जे विडियो पळयता पळय ती सगळे विडियो ती म्हाका कमेंट करता सगळे म्हाका दिसाक ती म्हाका 3-4 विडियो पळयता आसतली आनी सगळे विडियो ती कमेंट करता थँक्यू आं ग्रेसिया म्हाजे पोरणे तेन्ना हांव हिंदी उलयतालें विडियोज ओके असोच तुमी मोग दियात पाप ती पळयता आमचे विडियो कितें सांगू तुमी इतले टायम काडून आमचे विडियो पळयता व्हडले आंबाचे ओके नेक्स्ट आसा सावियो डिसोजा सुजेना दो रोचा मागीर जोसेफीन क्लेमेट हिणी सांगलेलें म्हाजें नांव घे म्हणून जोसेफीन क्लेमेट ओके आयज 4च नांव घेता ओके मागीर फाल्यां घेवया ओके सो थँक्यू हांव तुमकां सगळ्यांक असोच मोग दियात आनी ग्रेसिया तुका हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुमी बीन बाकीचे बी लोक जे म्हाजे पयलींचे विडियोज बीन आहा पळय ते पळयात ओके रेनी सिजनान काडलेले अशे खूब चवथीचे क्रिसमसाचे विडियोज बीन काडलेले पळयात तुमी जेन्ना हांव विडियोज बीन घालना पळय तेन्ना त्या टायमार तुमी म्हाजे पयलींचे विडियोज पळयात ओके सो शिणात लागलो हांगासर पकोडा खावपाक हे पळय आयज पयशे उरले वाचले म्हणटा तो कित्याक भायर खावंक ना न्ही या म्हणटालो तो चाय पिवपा हांवें म्हटलें मम्मी आयज हें करतले नाका म्हटलें घरा येवन चाय पिवया दाखयता तुमकां कशें आसा सांग पळय पयशे वाचले तुजे न्ही ते 100 वाजले 100 वाचले पण यांनी गरम गरम खावंक जाय आं गरम गरम खावंक जाय बरें जाता ओके चाय पिता मागीर थोड्या वेळान तुमकां दाखयता हांव कितें हाडलां तें शॉपिंग जालें आमची चाय पिवन ओके दाखयता तुमकां हांवें कितें हाडलें तें चड कांय ना ओके थोडेशें हाडलां सो हें रितिका हाडला रागीची आनी भितर न्ही कितें क्रीम कशी स्टफींग आसा भितर हें पळय हें सो हांगासर एक साडी हाडला आनी हें खूब न्ही लायट आसा आनी म्हाका न्ही लायट अशी साडी खूब आवडटा हें कितले पडलें 1500 बरें लायट आसा आतां हे बरें ब्लावज शिवून घेवंक जाय पळय अशें आहा सिंपल आहा इतलें हायफाय अशें कांय ना सिंपल आहा पण डेली वेअर कोण घालपा बी बरें आहा हें अशें ना बरें आहा सो हें एक जालें मागीर नेक्स्ट हें म्हाका खूब आवडलें हेंय सिंपलूच आहा पण म्हाका ब्लावजा लागून हें खूब आवडलें हें पळय हेका ब्लावज आसा भितर ताका आनी एक दिला हांगा ब्लावज पीस
इफ तुका हें जालें हें तूं स्टीच करूं शकता हेजे भितर एक ब्लावज आहा पीस तो बी तूं स्टीच करूं शकता पण हितून जे हेजे भितर जे ब्लावज आहा पळय पीस ते हांव स्टीच करचें ना हांव हें स्टीच करतलें ते असले हांवें खूब पळयल्या टिवीन साडी डिफरंट आसता आनी ब्लावज डिफरंट आसता पण ताका मॅचिंग आसा पळय पर्पल कलर हे कितें पडलें Same. शिवाकूच पडलें खबर आहे नाही 1050. 1050 बरें आहा खूब सिंपल अशें म्हाका बी ना आनी म्हाका असल्यो साडी खूब आवडटा आतां हे ब्लावज शिवून तुमकां घालून दाखयता मागीर आनी हें हाडला आनी हें मम्मीक हाडला मम्मी आवडलें पळय हें पळय आनी हें बी हें आनी हें ग्रीन कलर सेम ते कपडो बरो आहा आवडली गे आया आया गे पहिल्यांदा हाडला ते म्हाका आवडलं. हा पळय हिका हाडपाक प्रॉब्लेम काय ना हिका हाडले न्ही आपल्याक आवडना आपल्याक हें आवडना आपल्याक ते कलर बरें ना हें बरें ना सो हांव ते भानगडी पडत ना आयज हांवें हाडलें इफ तिका तें आवडना हांव दवरपाचें सोडपाचें नाही घेवपाचें. इतलें बरें आहा लायट वयले बरें नाही बरें आसा पातळ सामकें हा आनी गरमेक तुका आनी बरें घातल्यार तर दाट नाय आनी आंगार सपोज तूं न्हेसलें न्ही तुका सगळें साड्या आवडतात म्हाका जगमग आवडटा. तिका जगमग आवडना आनी तिका न्ही अशें फुगे साडी आवडना आनी म्हाका बी फुगे आवडना म्हणजे घातलें की आंगार बसोंक जाय अशें सो म्हाका खूब आवडलें आतां पळोवया ब्लावज शिवपाक दिवंक जाय आतां मम्मीर आसा खंय असले कलर ब्लावज पण भितर पीस आहा न्ही आणि हे बी हे कलर म्हाका खूब आवडले म्हाका असली साडी खूब आवडटा सांगू तुमकां हें पळय बरें आहा न्हेसपाक बरें. बरें पडटा न्हेसल्यार आंगार बसता आनी बरें दिसता आतां पळयता आतां म्हाका फाल्यां दितलें हांव ब्लावज आतां गुडी पाडवा येता न्ही तर आमच्या कॉलनीन न्ही हें आहा सत्यनारायणची पुजा शिव म्हणटा ते साडी न्हेस खंय म्हणटा एक दिता हांव ताका ब्लावज तो फस्ट टायम ताका दिता हांव ब्लावज पळोवया आतां को शिवता एक दिता हांव इफ तो बरो शिवलें जाल्यार नेक्स्ट साडी ताका दिता हांव शिवपाक फाल्यां वयता इतलेंच आनी कांय ना एक तर ब्लाउज आसा. सो इतलेंच आहा आनी काय व्हडलेशें कांय ना इफ तुमकां साडी बी घेवंक जाय न्ही कुर्ता टॉप बीन बरें आसा भायले खूब कुर्ता टॉप भरला म्हण हांवें तशी घेवंक ना कुर्ता टॉप सामकें कॉटन सामकें बरें आहा कुर्ता टॉप शॉर्ट टॉप्स बरें आहा खूब आवडलें बरें आहा पळोवपा अशें आनी घेवपा अशें आहा थंय एक्झिबिशन वचा तुमी ओके आनी शॉपिंग करात ओके चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you, friends. थंय बसलेलो उठून धांवन येयलो ताका मॅगी जाय खंय हे पकडो ना खंय ताका मॅगी जाय खंय मॅगी खाऊ म्हटलें चला बाय आई बाय म्हण सगळ्यांक बाय. बाय